राज्यातल्या महत्त्वाच्या प्रकल्पापैकी एक कारवार तालुक्यातलो कैगा अणुऊर्जा केंद्र हो प्रकल्प असा तो एक असात. या प्रकल्पाच्या विस्तारीकरणाचे काम सध्या सरकारान हाती घेतिल्ले आसात. पयलींच या केंद्रात 4 युनिट आसात. आता 5वं आणि 6वें युनिट बांदपाचे काम हाती घेतिल्ले आसात. सुमारे 700 मेगावॅट क्षमतेचो हे 2 युनिट आसतले. 21,000 कोटी रुपये ते बांदपा खातीर खर्च जावपाचो आसा. मात्र हे बांदल्यानंतर तेजो जो परिणाम आसा तो हांगासरल्या पर्यावरण किंवा स्थानिक जो समुदाय आसात, समाज आसा तेंचेर जावपाचो ना. ह्या दृश्टीनंही आमी पावलां उचलतले. दुसरी गोष्ट म्हटल्यार हो प्रकल्प आसा त्या प्रकल्पाच्या माध्यमांतल्यान सुमारे 8 ते 12,000 रोजगार निर्मिती जातली अशी माहिती कैगा अणुऊर्जा केंद्राचे निवासी संचालक विनोद कुमार यांनी पत्रकार परिषदेत दिल्ली आसात. नोव्हेंबर 2030 पर्यंत या प्रकल्पाचे काम पूर्ण करून हो प्रकल्प कार्यान्वित करपाचो आसा. हेच्या खातीर सध्या प्रयत्न चालू आसात आणि हो जो प्रकल्प आसा तो जगातलो एक मोठो प्रकल्प जावन आसात असे निवासी संचालक आसात कैगाचे विनोद कुमार यांनी सांगिल्ले आसात. प्रुडंटा खातीर प्रमोद फोंडे.